आयच्या दिसा आमी देवाचें उतर नियाळ करया. देवाचो मोग म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत कसलो जावन आसा. कसो देवान आमचो मोग केलो. आमकां ताच्या हातांनी ताणें रचलां. ताचो स्वास आमचे भितर घाला. तो जावन आसा विचित्र मोग देवाचो. आज आमी संवसारांत जियेता जाल्यार ताच्या मोगा वरवीं आमी जियेता. ताचो मोग नासतना आमी जियोंक शकना. ताणें आमकां ह्या संवसारांत रचलां जाल्यार ताचो मोग जावन आसा अपरमीत मोग एक पवित्रत्म्याचें फळ. पवित्रत्म्याच्या 12 फळां पैकी मोग पयलो जावन आसा. देव म्हळ्यार मोग. देवान आमचो कसो मोग केलो. देवान आमकां ताच्या मोगांत रचलां. मोगा विशयांत आमी सविस्तार तरान पयल्या कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत 4थ्या वळींतल्यान 7वी वळ म्हणसर वाचता हांव. मोग सोंसणीक, मोग मोसोर करिना, मोग हांकारान बरना, मोग आपलीच बडाय उलयना, आपकार मनान दवरिना, स्वंत आदाय पळयना, हेरांचें बरें पळोवन संतोश पावता. देखून हे शेगून म्हजें तें आसात गे. देवाचो मोग म्हजें तें आसा गे म्हणलें पळोवन कान घेवया. हें देवाचें उतर सकास वाचून हातूंत हें म्हज्या जिवितांत आमी कितलें पाळनासो म्हणलें पळोवया. आख्रेक भावार्थ, बरवसो आनी मोग हें 3 मात्र बळटात. आज आमी देवा मनशा विरोध झुजता. आपल्या भावा भयणी कडेन रागार आसांव तर आमचें तें देवाचो मोग कसो आसूंक साध्य जाता. देखून देवाचो मोग पेल्याच्या मोगांत आटापता. पेलो जावन आसा देवाचें प्रतिरूप. देखून देवाचो मोग पेल्याचो मोग सांगता वेतात. जर तर हांव म्हज्या पेल्याक द्वेशितां जाल्यार हांव देवाक द्वेशितां म्हूण जालें. देवाचो मोग म्हजें तें ना म्हूण जाता. देखून रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय 14वी वळ आमकां सांगता, जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. आज हांव आनी तूं देवाचें भुरगें जावन आसा. तर हांवें आनी तूं ह्या संवसारांत मोगांत जियोंक आसा. हर एकले कडेन मोगांत जियोंक आसा. जो तो मनीस कोणी तो जावं दी, म्हजो दुस्मान जावं दी, म्हजो म्हाका वायट उतरां उलयतलो जावं दी, म्हाका सकला घालतलो जावं दी, कोणी तो जावं दी, ताचो हांवें मोग करूंक आसा. कित्याक देवान हर एकल्याचो मोग केलो. ती प्रद्वाराची स्त्री प्रद्वार आदारतनांत सांपडली. ताका धर्न जेजू मुखार हाडलें जाल्यार जेजून तिचो मोग केलो. जेजून तिका शिक्षा लावना. जेजून तिचेर काकुळतीची दिश्ट घाली आनी तिका म्हळें जेजून वस आनी मुखार पाताक करिनाका. पळया जेजूचो मोग कितलो जावन आसा. पातक्यान ते जेजूचो मोग कितलो जावन आसा. समारियाची स्त्री त्या बांयच्या कांट्यार येच्या पयलींच जेजू थंयच राखून रावलो तिका. तिचे तें जेजूचो मोग पळया. जेजूची दयाळाय पळया कितली जावन आसा. आमी कशें करता. आमकां कोण द्वेशिता, आमी कोणा कडेन रागार आसा, आमी तांचें तोंड समेत पळोवंक आशेना. जेजू कशें रियाक्शन करता पळया. पातक्यान तें जेजू कशें रियाक्ट करता. आमी आमच्या पेल्या तें कशें रियाक्शन दाखयता. आमी द्वेशितल्यांक द्वेशूंक वेता, रागार रावतल्यांक रागार रावता. आमी पेल्याचो मोग करच्या बदलाक आमी देवसराक आमच्या जिवितांत इडेन दिता. देवाचें उतर कितें सांगता. सैतानाक तुमी इडेन्स दिनाकात. आमी रागार रावल्यार द्वेशिल्यार सैतानाक आमी आमच्या भितर इडेन दिल्ले बरी जाता. आमच्या कुटुंबांत सैतानाक इडेन दिल्ले बरी जाता. देखून आमी ह्या संगतींत जागृत आसूंक जाय. खंयसर मोग आसा थंयसर देव वस्ती करता. आमच्या कुटुंबान देवान वस्ती करी जाय जाल्यार, आमचे थंय देवान वस्ती करी जाय जाल्यार आमचे थंय देवाचो मोग आसूंक जाय. आज आमची कुटुंबां आमी पळोवंक गेल्यार आमच्या कुटुंबांनी कितें सकड कोटेपण रास करनासा. आमच्या कुटुंबांनी देवाचो मोग आसा गे. आमी भाव भयणी मदें म्हजो आनी तुमचो संबंद कसलो जावन आसा. हांव म्हज्या पेल्याचेर, म्हज्या भावा भयणीचेर मोगांत हांव जियोंक शकता गे. सोंसणिकायेंत हांव जियोंक शकता गे. आज आमच्या कुटुंबा भितरच कितले वांटे फांटे जाल्यात. भुरग्यां आनी आवय मदलो संबंद कसो जावन आसा.
आणि भाव बहिणी मध्ये संबंध कसो जावन आसा, कसलो जावन आसा, घोवा आनी बायले मदलो संबंध कसलो जावन आसा. आमी एक घडीभर आमचेंत चिंताप, आमचेंत जिवीत आमी पळोवन कान घेवया. कित्याक म्हळ्यार देव आमचे ते आमच्या कुटुंबांत वस्ती करी जाल्यार देवाचो मोग आसूंक जाय. देव म्हळ्यार मोग. कित्याक जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता. देखून पयल्या जुवांच्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर देव म्हळ्यार मोग सविस्तार तरान आमकां वाचूंक मेळटा. 11वो अध्याय जुवांचें पयलें पत्र 4थो अध्याय 11व्या वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता, मोगाचेनो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. वय आमी कोणीय केन्नाय देवाक पळयल्लो ना, पूण देवाचो मोग आमी अनुभव करयेत. देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून जिवंक आसा. देखून आमी एकामेकाचो मोग केल्यार देवाचो मोग आमी अनुभव केल्ले बरी जाता. देखून ताणेंच आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. जेजू सांगता, तुमकां हांव आनात बरी सोन वसना, देवा सत्त पवित्र आत्मा तुमकां हांवें दिला. देखून देवाचो पवित्र आत्मा आमचे हर एकले थंय वस्ती करता. आमचे भितर तो आसा. देव मनशाच्या हातांनी बांदिल्ल्या मंदिरांत वस्ती करिना. आज देव म्हजे भितर वस्ती करता. हांव ताचें रचन जावन आसा, हांव ताची रचना जावन आसा. देव म्हजे भितर वस्ती करता जाल्यार म्हजें काळीज जावन आसा. ताणें वस्ती करचें एक ताबेर्नाकल. आज म्हजें काळीज पळोवया. म्हज्या काळजांत देवाचो मोग आसच्या बदलाक आज कितलें खोटेपण म्हजें थंय बरोवन गेलां. म्हजें थंय राग, मोसर, हगें, जिद्द, फारीकपण, खोटी चिन्नां, व्याभिचाराची चिन्नां, खोट्यो आलोचनो, हेरा विशयांत वायट उलोवचें, कितलें सगळें मेळ्ळेपण, कुसाडाई म्हज्या काळजांत आज बरोवन गेल्या. आज म्हज्या काळजांत देवाचो मोग अनुभव करूंक म्हाका जाता गी. आज म्हजे भितर म्हज्या जिवितांत देवाचो मोग अनुभव करूंक जातेच ना. कारण कित्याक? कारण एकच जावन आसा, देवाच्या मोगाचो अनुभव म्हाका मेळूंक ना. देवाक हांव जाणा जावंक ना. जेजूची वळख म्हाका कितली आज आसा. जेजूक हांव कसो वळखला. जेजू काली हांवें मागिल्ल्या वेळार म्हाका फावो करचो देव गी. जेजू म्हाका काली मागिल्ल्या वेळार दिवचो देव गी. तें आमी पळोवन कान घेवया. कसलो मोग जेजून आमचो केला. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर ह्या संवसाराक ओपून दिलो. पळया देवाचो मोग कितलो जावन आसा म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत. हांवें आनी तुमी कोणेंच नास जावं नजो बागार देवा थंय बाचावी जोडी जाय. हांवें आनी तुवें बाचाव जोडून ताचे सांगाता ससनाच्या ससनाक सर्गार ताचे सांगाता जी जय म्हूण तो आशेता. देखून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश एकच जावन आसा. तो जावन आसा हांवें आनी तुवें बाचाव जाय. हांवें आनी तुवें नास जावं नजो. देखून जेजू म्हाका आनी तुमकां बाचाव करचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो. ती सडवण हांवें आनी तुवें स्विकार करून हर एका घडये म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी जिवंक आसा. देखून देवाचो मोग पेल्याचो मोग दोनी सांगाता वेतात. हांवें म्हजो मोग केल्ले बरी पेल्याचो मोग करी जाय म्हूण जेजू आमकां शिकयता. जेजू मातेवाच्या वांजेलांत 22 अध्यायांत सांगता, म्हजो केल्ले बरी हांवें म्हज्या पेल्याचो मोग करचो. ह्या 2 उपदेशांचेर आसा देवाचें उतर. पयलें हांवें देवाचो मोग करचो. सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान हांवें देवाचो मोग करचो. आनी एक ताचे सारको म्हजो केल्ले बरी म्हज्या पेल्याचोय हांवें मोग करचो. देखून पेल्याचो मोग करचो, देवाचो मोग करचो दोनी सांगाता वेतात.
जर हांव देवाचो मोग करता म्हूण सांगून पेल्याचो मोग करिना जाल्यार हांव एक फटकिरो म्हणटा देवाचें उतर. जुआंवचें पयलें पत्र 4 अध्याय 19 वळींत देवाचें उतर सांगता, देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो एक फटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो. निजायकी क्रिस्तानस दिल्लो उपादेश हो, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. वय जो कोण देवाचो मोग करता तो आपल्या भावाचो भयणीचो ताणें मोग करूंक आसा. जेजून आनी एक आमकां सांगलां, आमी आमचो मोग केले बरी आमच्या दुस्मानाचोय मोग करूंक सांगता. आमकां शिरपतल्यां पासत आशिर्वाद मागा, आमकां वायट करतल्यां पासत मागोवंक जेजू उलो दिता आमकां ताच्या उतरां मारिफात. देखून आमी पेल्याचो मोग करचो म्हळ्यार आमच्या दुस्मानाचोय, आमकां द्वेशितल्यांचोय, आमकां वायट करतल्यांचोय हर एकल्याचो मोग आमी करूंक आसा. त्या दाळा मात्र म्हज्या जिवितांत देवाचो मोग संपूर्णतेक पावता. देव म्हजे थंय वस्ती करता. जर तर म्हजे काळजांत राग द्वेश आसा जाल्यार देवाचें हाजरपण म्हज्या जिवितांत खंय आसा. देखून कोणाचो मोग आमी करता, सैतानाचो मोग करता गी ह्या जेजूचो मोग करता. आमची विंसोन आमी करूंक आसा. मरण आनी जिवीत देवान आमचे मुखार दवरला. खंयचें तूं विस्ताय तें तुका मेळटा म्हणटा देवाचें उतर. जिवीत तूं विस्ताय जाल्यार तुका ससनाचें जिवीत, जेजून बासयल्लें जिवीत सर्गार तुका मेळटलें. जर तर तूं सैतानाक विंचताय, दुस्मानाक विंचताय जाल्यार दुस्मान जावन आसा सैतान जावन आसा फटकिरो, फटींचो बापाय. ताका तूं विंचताय जाल्यार तुका यमकोंड फावो जाता. देखून खंयची विंसोन तूं करताय त्या प्रकार तुवें जिवंक आसा. हांवें आनी तुवें क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी जेजूक विंसोवंक आसा, जेजूची विंसोन करूंक आसा. कित्याक क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. देखून हांव एक जेजूचो भुरगो, जेजूचें भुरगें जावन जिवंक आसा ह्या संवसारांत. जेजूची एम्बेसिडरां जावन ह्या संवसारांत हांवें जिवंक आसा. जेजून म्हाका आनी तुका एक वर्तें मिसांव दिवन ह्या संवसाराक धाडलां. हांवें आनी तुवें तें मिसांव संपूर्ण करूंक आसा. कशें तें मिसांव जेजूचें हांवें संपूर्ण करचें? म्हज्या एका मोगाच्या जिविता वरवीं, मोगान जियेल्ले वरवीं, पेल्याचो मोग करून जियेल्ले वरवीं, पेल्याक कुमोग केल्ले वरवीं, पेल्याची सेवा केल्ले वरवीं, पेल्याक एक कानवाळ्याची दिश्टेन हांवें पळयल्ले वरवीं, पेलो कश्टाता जाल्यार ताका हांवें विग्गी वचून एक कुमकेचो हात दिल्ले वरवीं मात्र देवाचो मोग हांवें करूंक जाता. देवाक हांवें वळखूंक जाता. जो कोण पेल्याचो मोग करता ताका देव वळखता. कित्याक देव म्हाका आनी तुका हर एकल्याकी वळखता. म्हज्या नांवान तो वळखून जाणा. हर एकल्याची बोगनां तो जाणा. हर एकल्याचे चिंताप तो जाणा. हर एकल्याचे केस माथ्याचे ताणें मेजून दवरल्यात. देखून देवाक म्हजी आनी तुमची बरी वळख आसा. देव संपूर्ण तरान म्हाका आनी तुका जाणा. देखून हांवें चिंतचें नाका म्हज्या जिवितांत हांवें कशेंय जियेल्यार जाता, कितेंय केल्यार जाता. ना मोगाच्या भावा भयणीनो, आज देवाचें उतर हर एका घडी आमकां जागोवन दिता. हांवें आनी तुवें देवाचो मोग करूंक आसा. देखून देवाचो मोग म्हजे थंय रुता जाय जाल्यार हांवें देवाच्या सांगाता आसा जाय, जेजूच्या सांगाता आसा जाय. हांव कोणाच्या सांगाता जियेता ह्या संवसारांत? संवसारी मनशांचे, संवसारी वस्तूंचे, आमच्या कुडीचो ओडण्यो दादोशी करच्या दिशेन हांव जियेता गी. ह्या देवाच्या सांगातपणांत देवाच्या पवित्रात्म्याचो अनभोग जोडून, देवाच्या मोगाचो अनभोग जोडून हांव आनी तूं जियेते आसा. देखून देवान आमकां रचलां जाल्यार ताचे खातीर जियोंक. हांवें आनी तुवें बाचाव जाय जाल्यार जेजू खातीर जिये जाय. जेजूची सोडवण स्विकार करी जाय. त्या कुर्सार जेजून तें रगत वारयलें, निमाणो थेंबो पर्यंत म्हजे खातीर वारयलें. पळया त्या रक्ताचें मोल हांव कसलें फाटीं दिवंक शकता. त्या रक्ताचें मोल हांवें म्हज्या जिवितांत तें रुता केलां. म्हजें जिवीत आज जेजूच्या वाटेन सोंपकोंक जाय. जेजूच्या मोगांत भरलेलें जावंक जाय. देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावंक जाय. देखून
देवाचें उतर आमकां सांगता, रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12वे अध्याय 20वी वळींत, तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी, तो तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी. पळय हांगासर कितलो व्हरतो मोग हांवें आनी तुवें करूंक जाय. देवान आमचो पयलो मोग केला जाल्यार हांवें म्हजो केल्ले बरी म्हज्या पेल्या सैमो करूंका. तुजो दुस्मान म्हणटा, तुजो दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका खावंक दी, तो तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी. वय हांवें आनी तुवें देवाचो मोग करून जिवंक आसा. म्हजें आनी तुजें जिवीत आज देवाच्या मोगांत बांदलेलें जावंक जाय. म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत देवाचें हाजरपण आसूंक जाय. देवाचें हाजरपण ना जाल्यार आमी कश्टाक वळख जाता, नश्टाक वळख जाता, पिडेक वळख जाता. देवान आतां आमचो हात सोडल्यार कशें जाता, आमकां जिवंक जाता गे. वय हांवें आनी तुवें देवाचो हात धरून जिवंक आसा. देवाचो हात हांवें आनी तुवें घट्ट धरूंक जाय. तो हात सोडल्यार कशें आमकां जाता, आमी एक अनाथ बरी जाता. आमकां कश्ट येतात, कश्टांत आमकां भायर येवंक जायना. कित्याक देवाचो सांगात म्हज्या आनी तुमच्या जिवितान ना जाल्यार असलेंच घडिता आमच्या जिवितान घडटात, वायट घडता, उणेपण आमकां भोगता. आमी मागिल्लें देव दिना म्हूण आमी देवाक शीन उसारता. कित्याक हांवें आनी तुवें मागिल्लें देव दिना, कित्याक म्हळ्यार देवाक हांवें सोन सोडलां. देवाचो सांगात म्हाका ना, देवाचो अनभोग म्हाका ना, देवाचो मोगाचो अनभोग त्या अनभोगांत हांव जियेतें ना. ती सुकृपा आज आमी देवा कडेन मागोंक जाय. देवाच्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागोंक जाय. ती सकत ती जाणवाय देव आमकां दिता. देवाच्या उतरांत आसा ती जाणवाय, ती हर एकल्यानी अनभोग करून जिवंक आसा. देवाचो आत्मो म्हाका सोलोन व्हरता जाल्यार देव हांवें कित्याक सोबये जय म्हणना, कित्याक कावजे न्ही बोगो जय म्हणना. देखून देवाचो मोग हांवें अनभोग करून हर एका म्हज्या मेटांनी देवाचो सांगातपणान जियोंक कृपा आनी आदार ह्या घडी आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.